कोंकणी मोगीन सालिगांव हांगा कोंकणी राज्य मान्यताय दीस मनयलो। सालिगांवाचो रहिवासी श्री रमेश गादी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमान कोंकणीच्या प्रवासाक काळजांसून श्रद्धांजली दिली। ताच्या संघर्षान भारताची एक अभिमानाची राष्ट्रीय भास म्हणून ताका हक्कान मान्यताय मेळ्ळी। संस्कृताय, एकचार आणि उपकाराची सान जाली, कारण समाज एकठांय येवन आपल्या आवय भाषेक भारताच्या काळजान तिची सुवात मांडपाक लागला। आयज 20 ऑगस्ट आणि हो 20 ऑगस्ट आमकां गोंयकारांक आणि कोंकणी भाशिकांक खूब खाशेलो, खूब महत्वाचो आणि खूब अभिमानाचो दीस। ह्या दिसा 1992 आमच्या भाशेक राष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळी। आता राष्ट्रीय मान्यता मेळप म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनाच्या 8वी वळेरींत तिचो समाविष्ट जाल्लो। तुमकां कदाचित खबर आसची, भारतांत 121 भाषा आसात, 271 माय भाषा आसात आणि 19,500 बोलयो आसात। आणि ह्या बोलयांसून, ह्या भाषांतून 22 भाषांक फक्त राष्ट्रीय मान्यता मेळिल्ली आसा आणि त्यापैकी एक कोंकणी आसा। आमकां अभिमान आसूंक जाय। आमी जर कोर्टान उलयले जावं पार्लमेंटान उलयले जाल्यार हाचो सगळो अनुवाद जातलो आणि तो हक्क आमकां आमचे भाशेंत कोंकणींत बरयल्लें इवन आमचे नोटीचेर येयल्लें आसा। ह्या भाशेचो, आमच्या कोंकणी भाशेचो आमकां अभिमान आसा। आख्ख्या संवसारभर पातळिल्ले लोक वर्ल्ड कोंकणी डे म्हणूनय हो सेलिब्रेट करता। तुमकां सगळ्यांक ह्या कोंकणी राष्ट्रीयताय, राष्ट्र मान्यताय दिसाची परबी। जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी। कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची मायभास। जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी। आवय तुका पडटा पाया, आख्या गोंया, आवय तुका पडटा पाया, आख्या गोंया। राजभास कोंकणी, लोकभास कोंकणी, राजभास कोंकणी, लोकभास कोंकणी, मायभास कोंकणी, राजभास कोंकणी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।